मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. रामा काणकोणकारान डिस्चार्जा उपरांत नामनेच्या फुडाऱ्यांविशीं दुबाव उक्तावून स्वतंत्र चौकशी करपाची मागणी केल्ल्यान पाताळ्ळा राजकीय खवदळ. येत आसात जायत्यो प्रतिक्रिया मुखार. कोण सांगता खरें, कोण उलयता फट, लोकांक पडला प्रस्न. नावेली डोंगरी एके बायलेची फारायली सरपळी. जाणटी बायल मिसाक सावन वयताली घरा. पिडेस्तान पुलिशेर केली कागाळ नोंद. चोराचो सोद चालू. कुडका अवर लेडी ऑफ द रोजरी इगर्जेत मनयले फेस्त. सायबिणीचे बेसाव घेवपाक भाविकांची गर्दी. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. एसटी फुडारी रामा काणकोणकारान काय फुडाऱ्यांविशीं दुबाव उक्तावून स्वतंत्र चौकशी करपाची मागणी केल्या उपरांत ताचेर राज्य पुलिसांनी रोखडीच जाप दिली. आयज एसपी राहुल गुप्ता आणि एसडीपीओ सुदेश नायक हांनी संयुक्त पत्रकार परिशद घेवन चौकशी कशी मुखार गेली हाचेर चड उजवाड घातलो. पुलीस ताचे कडेन आयले तेन्ना रामा सुरवेक निवेदन दिवपाक तयार नाशिल्लो. हाका लागून चौकशेच्या सुरवेच्या टप्प्यात कळाव जालो अशें पत्रकार परिशदेत एसपी गुप्तान सांगले. हमने इस केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्विफ्टली एंड फेयरली की है. जैसे जैसे एविडेंस सामने आया है हमने इसमें कार्रवाई की है और इसमें किसी भी तरीके का कोई बायस नहीं हमने दिखाया है. जिस दिन हमको इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था 18 सितंबर को, उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास हमने 5 लोगों को एप्रीहेंड कर लिया था. वो हमने एप्रीहेंशन किया था बेस्ड ऑन द सीसीटीवी फुटेज. उसके जो फोटोज हमको मिले थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको हमने मैच किया हमारे रिकॉर्ड से और उसमें पाया कि जो 5 लोग उसमें पाए गए थे उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उनका फोटो मैच करता था. तो उसको हमने तुरंत उनके वेयरअबाउट्स का पता लगा के हमने जब वो गोवा से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तब हमने मल्टीपल टीम्स बना के उनको अरेस्ट किया था. ये कार्रवाई सेम डे ही हमने अंजाम दी 18 सितंबर 2025 को. उसके बाद उनका इंटरोगेशन हमने किया बहुत ही रिगरसली अगले 24 घंटे के अंदर. तो उन्होंने बताया कि 2 लोग और उनके साथ थे जिनको हमने सीसीटीवी के फुटेज पर जो कि थोड़ा सा अनक्लियर था तो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा. जैसे वो आइडेंटिफाई हुए 2 लोग, उनको भी हमने अगले दिन अरेस्ट किया. मिंगेल फ्रांसिस और जनीलो ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी कि रामा काणकोणकर के ऊपर अटैक किया जाएगा क्योंकि रामा काणकोणकर ने मिंगेल और जनीलो को टारगेट किया था समय पे और इनका पास में स्कफल भी हुआ था. जो हमने केबल जो यूज की गई है कमीशन ऑफ ऑफेंस में वो हमने सीज की है. 3 जो 2 व्हीलर्स थे जो दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में अब आसपास की सीसीटीवी फुटेज हमने एनालिसिस किया था तो उसके बेसिस पर 2 व्हीलर्स 3 दिखाई दिए थे. उनको तीनों को हमने सीज किया है. अक्यूज के साथ 6 मोबाइल फोन बरामद हुए, उनको भी हमने पंचनामा ड्रॉ करके अटैच किया है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हमने सेक्शन इसमें एड्यूस किया क्योंकि ये अक्यूज पहले भी केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं और इस तरीके से ग्रुप बना के ये क्राइम करते रहे हैं. तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के इंग्रेडिएंट अट्रैक्ट होते हैं और ऐसा भी लगा कि कुछ इन्होंने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम. इसलिए सेक्शन 238 ऑफ बीएनएसपी इसमें लगाया गया. मिंगेल और फ्रांसिस ने जनीटो को अप्रोच किया और तीनों ने मिलकर कुछ दिन पहले 18 तारीख से 4-5 दिन पहले इन्होंने प्लान किया कि हम अटैक इसके ऊपर करेंगे. जो अब अभी तक स्टेटमेंट में जो आया है इन लोगों के कि मिंगेल के साथ इसका पहले भी डिस्प्यूट एक स्कफल हुआ था और उसमें उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ बनाए थे एक दूसरे के अगेंस्ट. तो वो सब है लेकिन उसको कंक्लूसिव तरीके से अभी कहना मुश्किल है. जाने इस पर इन्वेस्टिगेशन. एसडीपीओन खर शिटकावणी दिली. रामाच्या आदल्या व्हिडिओ संदेशात खंयच्याच राजकारण्याचो उल्लेख नाशिल्लो. रामा हांनी मुख्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्र्याची जाहीर वळख ही कथेतली नवी घडणूक अशें म्हळे आणि पुलीस आपल्या चालू आशिल्ल्या चौकशेचो एक भाग म्हणून ताचो सोद घेतले अशें तांणी सांगले. Rama Kaणkoणkar has made statement alleging name of some politicians. So during the first when my PSI Manjunath Naik went to record the statement, these names were not figuring in that. Even we have video recorded the statement of Rama Kaणkoणkar. So now this is an improvement. So there has to be some connect. So we are investigating in that angle also. रामाच्या ह्या विधानाक लागून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांनी बेगोबेग जाप दिली. रामान आपल्या व्हिडिओ स्टेटमेंटात वा आदल्या संवादात ह्या नावांचो उल्लेख कित्याक केलो ना
आणि फकत डिस्चार्जा वेळार हे नाव कित्याक घेतले असो प्रश्न खवटेन उक्तायलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या जीएमसी भेटीचो उल्लेख करून त्या वेळार त्यो गजालींचो उल्लेख कित्याक करूंक ना असो खवटे हांनी प्रश्न केलो। काल ताणे मुख्यमंत्र्याचे आणि म्हजे नाव घेतले and it became a sensation. आज प्रश्न असा, रामा म्हणटा तो पयले दिसा कितें उलयता पळय तेच उलोवन रावपी मनीस। रामाक ह्या 23 दिसान ऑपोजिशन लिडर मेळे, ऑपोजिशनाचे लोक मेळे, सगळे लोक मेळे। रामान बरो आसतना केकूय कापलो, केकूय खालो आनी तातूंत ताजें इम्प्रुवमेंटूय कळटालें। रामान स्टेटमेंटूय दिलो आनी हे पूर्ण 23 दिसान हांवें खंयच पळोवना की ताणें मुख्यमंत्र्याक नाल्यार मंत्र्याचें नाल्यार कितें नांव घेतिल्लें। अचकीत केल्लो हो आरोप राजकीय हेतान आसूं येता अशेंय सांगून आता ही विधानां करपाक रामाचेर कोण दबाव हाडटा हाची चौकशी करपाची मागणी रोहन खवटेन केल्या। आता मुख्यमंत्रीक ताणें जेन्ना आरोप केलो त्या 23व्या दिसा, जाल्यार जेन्ना मुख्यमंत्री थंयच गेल्लो तेन्ना कितें बोट दाखोवन सांगूं ना की मुख्यमंत्री तूं आसा म्हणून हातून। आनी रामा म्हणटा तो सरळ उलोवपी मनीस। ताज्या खातीर ह्या 23व्या दिसा जेन्ना रामा भायर सरतालो तेन्ना रामाच्या तोंडान उतरां कोणे घाली उलोवपाक हाजेर खरी इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा। हो संघर्ष रस्त्या वयल्यान भौशीक घोषणा कडेन पावला। ही चौकशी स्वता फुडें सरतली काय राजकीय दबावांचो ताचेर परिणाम जातलो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, लिन्सी मिनेझीस आणि ओमकार देशप्रभू। नावेली डोंगरी वाठारात एके बायलेची सरपळी फारायली। जाणटी बायल मिसाक सावन घरा वयताली ते वेळार ही घडणूक घडली। प्रतिमा कुतिनो सयत पिडेस्तान पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। पुलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजीचो नियाळ घेवन गुन्यांव करप्यांक अटक करची ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन मागले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। स्लोगान स्कूल चोयले समथींग गोड्यातले गाडी पप्पा गेले पयले फास्ट गेली वयचे तो आमकां तो एक बारकेलो आसलो एशकोन मरून कलर घालो तेणे फाटल्यान आनी तो फुडल्यान आलो तो हेल्मेट घालना आनी कितें घालचे तेशकोन कांय ना दोग जाण आसलेले न्हू। तुमकां जाण आसतलें की क्रायम ज्यो आसात ह्यो खूब वाडत गेले कडेन आनी ह्यो वाडले कारणान हेजेर कंट्रोल घेवपाक पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा हे कंप्लिटली फेल जाले कडेन आसा। आमी हेज्या खातीर म्हणटात की फेल जाला म्हणल्यार कित्या खातीर तर प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर स्टाफ जो आसा हो सामको कमी आसा आनी हेंकां रातीन आनी दिसांनी ड्युटी करपाक पडटा आनी हेजो फायदो जो आसा हे जे चोर आसात, चेन स्नॅचर आसात हेंकां जाता। आनी हेजे खातीर लोकांली कितलीशीं वर्सांची मागणी आसा की प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर स्टाफ वाडोवच म्हणून, पूण सरकार जो आसा हो पुलीस स्टेशनाचेर स्टाफ वाडोवंक शकना आनी हेजे खातीर ह्यो चोरयांचे जे प्रकरण आसा हें खूब वाडलें आसा। नावेली चर्ची मिसाक जी जाणटे बायल गेल्ली जवळ 70 वर्सांची, ही मिस सोंपोन आपल्या घरा वयताली त्या टायमार दोग जाण बायकवाले येयले आनी तेजी जो 3 पावनाची जी सरपळी आसा ही त्यांनी चेन स्नॅचिंग केली, मारली आनी घेवन गेले। ती बायल जी आसा ही सामकी गरीब आसा बायल आनी ती आतां इतली रडटा आनीक तिणी आतां प्रतिमा कुतिनो जी आसा ही घेवन ती पुलीस स्टेशनार येयले कडेन आसा। आमी इतलें सांगतात की लॉ एंड ऑर्डर जी आसा ह्यो खरेंच कॉलेप्स जाले कडेन आसा, कित्याक जे तरेन पुलीस फास्ट आसपाक जाय ते भशेन पुलीस फास्ट ना, कित्याक चोर जर इतली फास्ट आसा तेजे भशेन तेज्याक फास्ट पुलीस आसपाक जाय आसता। राज्यांत वाडपी गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक गोंय पुलीस अपेशी आसा म्हणपाक अतिताय जावची ना। दर दिसा कसलो ना कसलो गुन्यांव घडटातच। खून, मारहाण, चोरी आदी प्रकरणां गोंयांत वाडत चल्ल्या। कायदो आनी सुवेवस्था पुरायपणान फेल जाल्ले दिश्टी पडटा। पुलीस ह्या बाबतीन कित्याक खर पावलां उबारिनात आनी कितल्या लोकांक त्रासान घालपाक सोदतात काय हो सरकार? लोकांक प्रस्न पडला। आयज आयतार 12 ऑक्टोबर बींग अ संडे सदां भाशेन आमचे कॅथलीक भाव भयण्यो मिसाक वतात। ही भयण जावन आसा आमची नावेली डोंगोरी वॉर्डांतली जागबीक रेसिडेन्सी म्हणटा ते फाटल्यान ती फ्लॅटात रावता। हो तिचो घरकार डॉमिनिक फेर्नांडीस, तिची घरकार इनासीन बाय, ती 8:30 मिसाक गेल्ली। मिसाक साकून मिस काबार जाले 9:30। शी विजिटेड द सिमेट्री म्हणजे ते रजार करपाक गेली। सो 9:35 जाले आसतले। मागीर ती आपले पेपिच्युअल सर्कल स्कूल आसा आमचे, सो आपल्या घरा कडेन येवपाक ती भायर सरली।
वायल गोईंग परपेच्युअल सकारा कडेन मदेंच 2 जाण भुरगे आयले, बायक घेवन फास्ट आयले आनी तिचे गोमटेक न्ही सवपडी आशिल्ली 3 पावनाची आनी तेका एक लॉकेट आशिल्ले खुर्साचे जेजूचे लॉकेट आसलेले ते आयले खंय आनी तेजे कडेन कितें तरी आशिल्लें ते खातीर. सो दे वर प्रिपेर्ड. तिने खंय तेचे घातले आनी ते वळले पळय आनी फास्ट गेले. शी लॉस्ट अ बॅलन्स. शी कुड नॉट इवन सी द नंबर प्लेट. आतां नंबर प्लेट पळोवना पण 2 भुरगे ते खबर आसा. आतां म्हाका रोखडो फोन मारलो डॉमिनीक बाबान. हांव पयलीं ते स्पॉटार गेले. ते साकून आमी हांगा आयली. समीर गांवकार जो PSI आसा आतां ताका आमी कंप्लेन दिली आसा, ती रेजिस्टर करपाक लागल्या. PIक मेळ्ळ्या सुरज सामंताक. You also said that I will look into the matter. It is not only looking about into the matter. हांव कितें म्हणटा, ह्यो चोऱ्यो थेफ्ट न्ही नाविली खूब जावपाक लागल्या. ते गँग जाल्ले आसा. फाटल्या दिसांक एक जाणटेली सिनियर सिटीजन 74-year-old बायल ती फक्त इवनिंग वॉका वताली भायल्यान, जाणटेली तिची सरपडी काडून मेळ्ळी. हांव कितें म्हणटा की हे खंय तरी ट्रॅक जावपाक जाय आनी हे कोणाक हे करपाक ट्रॅक करता, हे कोणाक हे करता, विक्टीम कोण जाता, हे जाता जाणटेली चड कोण सिनियर सिटीजन. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिरगांव आनी पालेकारांनी जमीन, दोंगर आनी दायजाची राखण करपा खातीर प्रतिकात्मक निशेध उक्तायला. शिरगांवचो दोंगर उडोवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. आरजीनेय तांकां पुराय तेंको दिलो. सरकारान इंग्लीश शिकून येवचे, कारण नो डेव्हलपमेंट झोनान डेव्हलपमेंट कसो करपाक शकता हो सरकार. आमी आमचो दोंगर वचपाक दिवचे नात. दोंगर कापून बिल्डिंगो बांदतले. आमकां आदींच उदकाचो उणाव, मागीर जाल्यार उदक मातय येवचे ना. पुराय गोंयांत चलपी सरकाराची दादागिरी आमी आतां खोपोवन घेवचे ना. शिरगांव आनी पालेकारांनी सरकाराक आव्हान दिला. तुमकां खबर आसतली आमचो गांव ल्हान. जेन्ना सपोज हो जागो कन्वर्ट जालो जाल्यार आमच्या गांवाक कसलो त्रास जातलो तो. सद्याच्या परिस्थितीन आमकां 2 वरां उदक येता, सारकें उदक येना. जर हे कन्वर्जन जालें जाल्यार आमकां तें सुद्दां मेळचें ना. हांगा वयल्या दोंगरार वयल्यो बिल्डिंग्स येतल्यो, व्हडले बंगले येतले. ते बंगले येयल्ले आमकां जाय काय नाका. तेकाच लागून सदांच आमी एकवटान रावया. 3 वर्सां बोगदा जोगाटा सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्ले आसा. आमचे कडेन पंच मेंबर ना, आमचे कडेन आमदार ना. जर कोण येता जाल्यार आमचे सारखे मनोज परब बाब जावं ते विरोधी पक्ष जे आसा कोण आनी NGOs जे कोण ते तेंच्या आदाराचेर खंय तरी 3 वर्सां आमी फक्त आमचो गांव राखून दवरलो. ती आमची सातेरी भुमी. आयज हांव परतो सातेरीच्याच भुमीन आयज उबो आसा. आनी एक सांगूंक सोदता हे गव्हर्मेंटाक, तुम्ही कितलेशेच अमेंडमेंट हाडले. जे आमी मॅन्डेट दिल्लो, तुमच्या एकेच मॅन्डेट दिल्लो ते तुम्ही चोरून येले. आयज तुम्ही असेंब्लीन जे अमेंडमेंट पास करूंक लागल्या, तुमची सत्ता 33 जाणांची आसा म्हणून आयज आमचो विरेश बाब जे ऑपोजिशन मोजके 7 जाण आहा ते झगडटा ते अमेंडमेंटाक. आनी तुम्ही आयज माझे घर आनी कसले भायले घाटयाचे रेग्युलर करपाक जे अमेंडमेंट हाडल्या पळय, अरे हांव मागता तुमचे कडेन आमचे जे दोंगर, आमचे जे सैम, आमचे जे रानां, आमची शेतां राखपा खातीर एक तरी अमेंडमेंट तुम्ही बरो हाडलो गोंयकारा खातीर. हेजे उत्तर हे आमच्या सरकाराक दिवचे पडटले. आमच्या गोंयकार हे गोंय कोणाचे? गोंय आमचे, हे बहुजन समाजाचे. जे ST लोक आयज हांव पळयता हे गांवांत ST लोक आनी OBC जे आमी हे कश्टकरी लोक जेणी हे गोंय सांबाळ्ळे. आणि ते म्हणतात BJP आपलो DNA खंय ट्रायबल DNA म्हणले काय त्याच्या रक्तान खंय ST लोक आहा. म्हणजे DNA त्याची सोबत शिरो हे सगळे आंग त्याचे ट्रायबलांचे. तर एव्हरी टाइम आम्ही ट्रायबलूच कित्याक ते बोमा नासगारी ट्रायबल, हिंगा नावशी मरिना प्रोजेक्ट लागून थंयसर ट्रायबल, आमचे युनिटी मॉल प्रशासन थंयसर ट्रायबल, ते कोडार खांडेपार पयले आमी थंयसर ट्रायबल. हल्ले जाता आमचे ST लोकांचे ते कित्याक? तर सरकारान ही आमकां असली भाशणां दिवची न्हू जे म्हणटा की आपूण स्वयंपूर्ण मागीर ते सबका साथ सबका विकास हे आमकां सांगचे न्हू आनी अंत्योदय तत्वांचे आमकां सांगचे न्हू. आमी सगळे एकठांय रावया. आमी थंयसर एक नारो दिल्लो आसा की युनिटी मॉल वर्सीस युनिटी ऑफ विलेजर्स. तर तशीच तुमची युनिटी आसपाक जाय. पाळेकार, शिरगांवकार आनी हे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे एक जावपाक जाय आनी हो प्रोजेक्ट भायर मारपाक जाय. मरिना प्रोजेक्ट कोणा खातीर? अन्याय कोणाचेर?
एसटी लोकांचे बरोबर थंय कितें बाबा आपल्या पोटाचो निर्वाह करपा खातीर हे आमचे लोक ते कितें जा पोंदळ्यो घेवन ते कितें हे करता थंयसरूय तुमची नजर बोमा वचा अरे बाबा ते आमच्या सातेरी देवीचे हे आसा पवित्र असे स्थळ आसा अरे कर्म दरिद्र्या न्हू बाबा त्या देवाचो तरी भय दवरा मरे मरिना प्रोजेक्ट कोणा खातीर अन्याय कोणाचे एसटी लोकांचे बरोबर थंय कितें बाबा आपल्या पोटाचो निर्वाह करपा खातीर हे आमचे लोक ते कितें जा पोंदळ्यो घेवन ते कितें हे करता थंयसरूय तुमची नजर बोमा वचा अरे बाबा ते आमच्या सातेरी देवीचे हे आसा पवित्र असे स्थळ आसा अरे कर्म दरिद्र्या न्हू बाबा त्या देवाचो तरी भय दवरा मरे गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख। राज्यात गुन्ह्यांनी भर पडला हे आता जग जाहीर झाला। लोकांची सुरक्षा धोक्यात आसा अशें म्हणत चोरी आनी ड्रग्साचो हब हे गोंय जाला हाचेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी टिका केली। कायदो आनी सुरक्षा आसा खंय हाचेर तांणी जाप मागली। गोवा एक टुरिझम हब आसलो आता ना आता एक मर्डरर डेकॉर्टी ड्रग पेडलर प्रॉस्टिट्यूशन हे सगळें जाल्लेलें आसा। आयज आमी म्हापशान पळयल्या त्या दिसा डेकॉर्टी म्हापशाची गजाल आयची कालची न्हू आमी पळयला की रायकर ज्युवेलर्सा कडेन थंय मर्डर सुद्दां जाल्लेलें आसा। जे फेस्टिवलाच्या टायमार अशे मर्डरर डेकॉर्टी जाता आनी त्या खातीर होम डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंटान सरकार न्हिल्लेलो आसता। आतां रॉबरीचे आनी ड्रग्साचे हेंचे एक हब कशें जाल्लेलें आसा। फाल्यां हांगा टेररिस्टाचे सुद्दां हब जावंक शकता। जे आमी पळयता की ज्या घरान चोरी जाल्या तेंच्यांनी सांगलां की आपली म्हणटा अख्ख्या वर्साची पुंजी म्हणटा ती म्हणटा ती गेली म्हणटा। अशे कितल्या जाणांचे चोरी आनी अशे बारीक बारीक चोरी खूब जातात कळ्ळें हायलायट जायना पण हे लोकांची सुरक्षा लोकांची सेक्युरिटी ही पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आसा। आनी एक लज दिसता की जो गृहमंत्री येता आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका दिसता ती चोरी आमच्या गोंयच्या लोकांक तुमी सेक्युरिटी कितें दितले तशेंच आमचे आयज आसेगांव कशें आसेगांव ह्या 8 दिसांनी एक चोरी जाल्या तेचो कांय समस्या काय लागोंक ना। सो हे कोण येता खंयसून येता हे कोण सोदतलो हे गव्हर्मेंटाचें काम आसता हे पुलिसाचें काम आसता हे होम मिनिस्टराचें काम आसता पण हे खंयच दिसना। आयज तुमी पळयतले तेंचे खंय तरी हे आसता नाकाबंदी आसता पण नाकाबंदी तितलेच पुरती आसता मागीर तेंची नाकाबंदी नासता। सो त्या टायमार चोर येता भितून चोरून वयता म्हटल्यार कोणाक धरतले हे गव्हर्मेंटान खंय तरी लक्ष दवरूंक जाय आनी हे लोकांक मातशें खंय तरी हे करपाक जाय कारण कितें लोक भायर सरपाक मागीर भियेता आनी हितून क्रायमूय वाडटा लोक खंय वयतले मागीर हेचेर लक्ष दवरूंक जाय गव्हर्मेंट। आमचे लोकल ट्युरिस्ट हे लोकल ट्युरिस्ट म्हाका ते सगळो ते ट्युरिजमाला गोंय एन्जॉय करूंक येता गोंय चोरूंक येता वयता ते खबरो थोडे आदी आमचे एक सरप्रायझींग खंय लागलें कितें एक एमएलएक चॅलेंज केलेले भाशेन आमच्या एमएलएचे रेस्टॉरंट चल्ले ही लो एंड ऑर्डर खंय पावल्या ही चॅलेंज इतले चोरी इतल्यो जावंक लागले की फुईन पावर तांकां चोरूंक लागल्या आनी सामान्य मनशाक कितें जातलें ह्यो चोरी जाल्ले थोडे कितें आहा खूब लोक आपली कंप्लेंट धरिना आपले चोरी गेले हे आतां ते वयता थिंगा गोंयान ट्युरिस्ट येयले ते ट्युरिस्टांकूच सोदता आनी थंय आतां थंय पीक सिजन येयलें दिवाळी येयली क्रिसमस येयलो न्यू इयर येयलो चोरयो चड येता हे दिसना की हिंगा स्पेशली घेंगा येता फकत गोंयांत चोरयोच करूंक मागता आमच्या पिपल इन पावर तेणी हेजेर सारकी इन्क्वायरी जावंक जाय कोण येता गोंयांत कोण वयता तेजे पुलिसीन सारकी चवकशी जावंक जाय हे व्हडलें डिफिकल्ट न्हू तांकां इफ देर इज अ वील देर इज अ वे। सालिगांव हितून न्यू पुलीस स्टेशन ओपन जाल्या थंय पुलीस स्टेशनाचे भायर पळयता जाल्यार रातचो 7:00 नंतर काळोख आसता म्हाका दिसता पुलीस स्टेशन वचपाकूच लोक भियाता कशें दिसता ते बेगांच्या बेगीन आमी मागणी घातली की तेजे पद्दती लायट्यो सगळ्यो आसा त्यो बेगांच्या बेगान चालू करपाचे आनी ते पुलीस स्टेशनाक बरी दर्जा दिवप।
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुडका आवर लेडी ऑफ द रोजरी इगर्जेत फेस्त मनयले. सायबिणीचे बेसाव घेवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली. पळयात काय भक्तिमय खीण. आयज आमच्या कुडकाच्या गांवांत तेच भाशेन आवर लेडी ऑफ द रोजरी पुरुजार सायबिणीची बरोबर आनी गांवाच्यान समरुपता आनी केरीत भाशेन आख्ख्या गांवांत एकवटान सांगातान ही परब समरुपता. अशें म्हणटात हें रोजाचें फेस्त आनी हे फेस्त जाल्या उपरांत रोखडीच निवणी जाताली आनी खरेंच हे फेस्ताक न्हूच आमची क्रिस्तांवां पूण सगळे तरेचो धर्माचो लोक खेरीत ह्या वारमारेच्या पांयां सरशी येता. हरशी सायबीण माय सगळ्या धर्माच्या मनशाक आपल्या सरशी करून हाडटा. पूण ह्या जाग्यार खेरीत भाशेन ह्या पवित्र जाग्यार आंकवार मरे वयर रावन न्हूच आमकां कुडकेच्या लोकांक हांव म्हणटलो जावं सांतान जावं गोवा वेल्या जावं हे भाशेन भाती जावं सिरिजांव ह्या लोकांक हे भाशेन लागता अशें दिसता. आनी हेच पासून ते आंकवार मरेक खेरीत आमकां तर आनेकदां म्हज्या सगळ्या ह्या लोकांच्या नांवान हांव उनुनीत सायबीण मायची पोरबी तुमकां सगळ्यांक आवडेला. तुमचो भरपूर आशिर्वाद दर एका घराब्याचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आनी अरुण नायक. फुडल्या सप्तकात हलको तो मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. रातच्या वेळार पावसाक गडगड आनी विजेचो सांगात मेळटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यांत फुडल्या सप्तकांत लेगीत पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. मळबांत कुपां दाटतली. कांय सुवातांनी हलको पावस पडटलो. उष्ण तापमानाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. कांय सुवातांनी गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस पडटलो. पूण सध्या हवामान विभागान राज्या खातीर खासा अलर्ट दिवंक ना. तापमानांत वाड जातली. सोमारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. राज्यांत हलको पावस. पावसाक गडगड आनी विजेचो सांगात. मळबांत दाटतली कुपां. वत पावसाचो खेळ. उष्ण तापमान. IMDचो खासा अलर्ट ना. तापमानांत वाड. तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.